मोगाळ भावा भयणीनो, मुखार आसा तांकां म्हज्या हातांत जें कितें आसा तें दिश्टी पडटा फाटल्यान आसा तांकां घडी दिश्टी पडचें ना, पूण म्हज्या हातांत हें आसा तें मोलोम आमी ट्यूब म्हणटात. ओके, मोलोम. आतां हें मोलोम आमी कित्याक वापरतात? आमकां कसली दूख जाता, आमकां कसले गावे जातात तेन्ना आमी कितें करतात? असलें मोलोम वापरतात. आमकां कसली दूख जाता वो कसले गावे जातात तेन्ना आमी असलें मोलोम वापरतात. एक सुपुरलें भुरगें एका दिसा असलेंच एक मोलोम हातांत घेवन आपल्या बापायशी येता आनी म्हणटा, डाडा हें कितें आनी कित्याक वापरतात आमी? आनी हो बापूय ते दुवेच्या हातांत आसलेलें हें मोलोम पळयता आनी म्हणटा, दुवे म्हजे, आमकां केन्ना घावो जाता तेन्ना, आमकां कसलें दूख जाता तेन्ना ह्या मोलोमाचो आमी वापर करता आनी तेन्ना आमची दूख उणें जाता. एका दिसा घडटा अशें, ह्या कुटुंबांत ह्या बापायची जाणटी आवय आसली आनी ही जाणटी आवय पिडेंत आसली आनी देखून ह्या घरांत ह्या सुपुल्ल्या भुरग्याची जी आवय आसली तिका सगली सेवा ह्या आवयची करची पडटाली आनी देखून जायते फावटी ती मोतीन म्हणटाली आनी चिंतताली, ह्या आवयचे आपणे कित्याक त्रास काडचे? ही आवय मेल्ली जाल्यार बरी जावपाची, हांव ह्या त्रासांतले तरी सुटपाची. आनी अशीच एका दिसा असलींच ओकमानाची उतरां ह्या आवयक उलयता आसतना हें सुपुरलें भुरगें पळयता आनी ही ओकमानाची उतरां आयकून ही जी पिडेस्त आवय आसली तिच्या दोळ्यांतल्यान एके भाशेन दुखां व्हांवोंक लागतात आनी हें सुपुरलें भुरगें तें पळयता. आनी जेन्ना आवय भितर वेता तेन्ना आपले शमाय सरशी वेता आनी म्हणटा, शमाय कितें जालें? आनी शमाय त्या सुपुरल्या भुरग्याक वेंगेंत घेता आनी सांगता, तुजे मामयेन म्हाका जायतीं ओकमानाचीं उतरां उलयलीं, आयज म्हाका जायतें दूख भोगलां. आनी हें सुपुरलें भुरगें तिच्या वेंगेंतलें धांवी भितर वेता आनी हें मोलोम घेवन येता आनी शमायशी दिता आनी म्हणटा, शमाय दूख जाल्या न्हू तुका, हें मोलोम लाय, दूख रोखडेंच बरें जातलें. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमची जाणटी जी आमच्या कुटुंबांत कश्टवतात, पिडेत आसात, तांकां असल्या मोलोमाची गरज आसा काय? तांच्या कश्टाक आमचो मोग तांकां मोलोम. ती पिडेत आसतना आमी दितात तो वेळ तांकां मोलोम. ती कुटुंबांत कश्टवतना आमी तांची सेवा करतात, ती सेवा तांकां मोलोम. आमी हें मोलोम वापरतात आमचे कुडीक गावे जाले वो भायली दूख जाली जाल्यार, पूण आमच्या जाणट्याच्या आमच्या पिडेस्तांच्या जी काळजांत दूख आसा ती दुखीक आमी कसलें मोलोम वापरूंक जाता? ते दुखीक आमचें असलें मोलोम चलतलें? चलचें ना. असले दुखीक असली आमची जाणटी जेन्ना आमच्या कुटुंबांतूच कश्टवतात, आमची ओकमानाची उतरां घेतात, आमी तांची बेपर्वा करून जियेता, एके भाशेन तांकां मरोंक सोडल्या, असल्या वेळार तांकां मोलोम पयलेच सुवातेर आमचो मोग. देखून आमी सुपुरलीं आसलीं तेन्ना ह्या जाणट्यांनी आमकां मोग दिवन वाडयली, तोच मोग हे तांचे जाणटे पिरायेर, हे तांचे अशक्तायेक आमच्या लागीं दिवंक घडना जाल्यार तुमकां तांणी दिला तो मोग फारीक करूंक पावतलीं? आनीक कांयच तांचे पासत करिनात जाल्यार तुमी सुपुरलीं आसतना जो तांणी तुमच्या काळजांत मोग घातला, मोग म्हणटा तेन्ना तांणी तुमची अपुरबाय केल्या, तांणी तुमकां देवाचें उतर शिकयलां, त्या खातीर तरी इल्लीशी दया आनी काकलूत तांचे चोवे दाखोवपाची गरज आसा. आनी असलो आमचो मोग हे जाणटे पिरायेर तांकां एक ओकोद आनी एक मोलोम जावपाक शकता.
दुसरे सुवातेर आमी तांकां दितात तो वेळ. जायते फावटी आमच्या वेळाक ती आशेतात, आमचे लागीं उलोवंक ती आशेतात, पूण आमी आमच्या संवसारांत गुल्ल जाल्लीं आसता. आमच्या कुटुंबात ती कश्टवतात हाची पासून जायते फावटी आमकां खबर आसना. तांकां आमी भायर आयल्यात, तांची आमी बेपर्वा केल्या. तूं ल्हान आसलो तेन्ना, तुका पिडा जाल्ली तेन्ना, तुका दुयेंस जाल्लें तेन्ना, आपल्या जिवाचें चिंतीन आसतना ताणें तुका वेळ दिवन तुजी सेवा केली. ते सेवेक लागून तरी आमचो वेळ आमी तांच्या सांगाताक सारपाची गरज आसा. तिसरे सुवातेर आमी तांची जी कुटुंबांत सेवा करता तें तांकां मोलोम जावं दी. जायते फावटी आमी तांकां मरोंक सोडलें. आमकां दिसता आमचे वेले त्रास केन्ना लोळू जातले. तुजे पासत तूं ल्हान आसतना जायते त्रास आनी सॅक्रिफीस काडल्यात तांणी, जाल्यार तांकां आमची गरज तेन्ना आमच्यांनी इल्लीशी सेवा मोगान आनी मोयपासान करूंक जायना तांचे पासत. हांव म्हणना सगळींच करिनात. जायत्या कुटुंबांनी जाणट्यांची बरे भाशेन सेवा केल्ली आमी पळयता. आनी हेंच की एक क्रिस्ती कुटुंब कसो आमच्या कुटुंबांत जी जाणटी कश्टवतात, जी पिडेत आसात, तांची सेवा करून जिवंक आमकां दर एकल्याक आपोवणें. आनी असली सेवा करतात तेन्ना देव आमकां आशिर्वादान भरता. देखून आयच्या पयल्या वाचपांत सिराकाच्या पुस्तकांत आमी आयकलां, म्हातारे पिरायेर तुज्या आवय बापायची वा जाणट्यांचो तूं सांबाळ कर. म्हातारे पिरायेर तांकां दुखूय नाका, तांकां मान दी. आनी हें सगळें करून आमी तांचे सगळें जियेता तेन्ना ह्या पुस्तकाचो बरयणार आमकां सांगता, देव तुजेर उपोट आशिर्वाद घालतलो. देखून आमच्या जाणट्यांची सेवा करता आसतना आमकां कितें मेळटलें हें चिंतून आमी तांची सेवा करिनात. घोडे संवसारी वस्तू मेळचे नात, घोडे तांची सेवा करूंक आमकां दुडूक गिरेस्काय मेळची ना, पूण दुबाविरें देवाचो आशिर्वाद मेळटलो. हें सगळ्यावन व्हरतें. देखून तुवें तुज्या कुटुंबांत जीं जाणटीं जियेतात, जीं पिडेत आसलेलीं मनशां जियेतात, तांचो सांबाळ केला जाल्यार तुजी सेवा निर्फळ केन्नाच वेचिना. देव तुका उपोट आशिर्वादान आनी देण्यांनी भरतलो. आनी हेंच की आमकां म्हत्वाचें. पादाग्नेलाच्या जिविताचेर आमी नदर मारता तेन्ना हेंच पळयता. ताका खेरीत जाणट्यांचो पिडेस्ताचो मोग आसलो, आनी देखून तो जाणट्यांक भेट दितालो, पिडेवंतांक भेट दितालो, तांची खबर घेतालो. आयज म्हाका आनी तुका हेंच आव्हान. आमच्या कुटुंबांत जरी तर जाणटीं आसात, पिडेस्त आसात, हांवें तांकां वेळ दिला, हांवें तांकां म्हजो मोग दिला, हांवें तांची सेवा केल्या. आयज करीत भाशेन मिसांत वांटो घेतना ही कृपा आमकां मागुया. जरी तर हांवें आमच्या जाणट्यांक कुटुंबांत आसतना दूख दिलां, जाल्यार हांव जाणटो जातलो तेन्ना म्हजें कितें जातलें? हांवूय एका दिसा ते सुवातेर पावतलों. देखून आमच्या जाणट्यांक मोगान आनी मोयपासान वागोवया. तेन्नाच देवाचो आशिर्वाद आमी दर एकलीं घेवंक पावतलीं. हेंच करूंक आमकां दर एकल्याक कृपा फावो कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया.